प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 4थो विस्वोर वोड 24 ते 30 पर्यंत. लूक चॅप्टर 4 वर्सेस 24 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सोद तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सोर्ग धांपून दवरलेलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलेली तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय चोरशी देवान एलिजाक धाडूंक ना. तशेंच एलिजेव प्रभुताच्या काळार जायती कोडकार आसली, पूण सिरीच्या नामानांक काडून तांतले एकल्याकूय देवान नितळ करूंक ना. आनी हें आयकून देवस्थानान आसलेली तितली एकदम रागार जाली आनी उठून तांणी ताका नगरा भायर घालो. तांचे नगर बांदलेलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली. पूण सारको तांच्या मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आपल्या गांवांत, नाझरेत गांवांत, ज्या जाग्यार तो जल्मलो तो, त्या जाग्यार येता आनी देव मंदिरान वचोन तो लोकांक शिकवण दिता. पूण भाव भयणीनो, जेजू पळयता की जेन्ना तो तांकां शिकवण दिता, तो लोक थंयसर ताका आयकूंक तयार ना. तो लोक जाणो की ताणें कापेर्नोवान दुसऱ्या जाग्या वयर खूब मिलाग्री केल्यात, खूब अजापां केल्यात, लोकांक पेकोणी दिल्या, बऱ्यो व्हडल्यो मिलाग्री केल्या. पूण तांकां जाय फकत मिलाग्री पळोवपाक, तांकां जाय अजापां पळोवपाक, तांकां जाय पेकोणी पळोवपाक. पूण भाव भयणीनो, देवाच्या राज्यान आमकां कितेंय बरें जाय जाल्यार, कितेंय आमकां देवा कडसून जाय जाल्यार आमकां गरज भावार्थ गरज. खूब लोक आजून पासून इगोर्ज मातयेन ही सजमणी ताका मेळोंक ना. भावार्था वरवीं सजमणी मेळोंक ना. भावार्थ हा म्हणटात पूण भावार्थ ना. मागणें कोत्तात, तेज कोत्तात, देवस्पण कोत्तात, खूब वस्तू कोत्तात, पूण भावार्थ नासतना आमी खूब कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, ज्या लोकांक भावार्थ ना, जो लोक आपणाच्या कायद्या प्रमाणे कोत्तात, मागणें कोत्तात, मिसाक भरतात, आख्खो दीसभर मागणें कोत्तात, खूब देवस्पण कोत्तात, तांकां तूं सांगशी जाल्यार की तुमकां भावार्थ ना जाल्यार ती एकदम रागावरीत जाता. तूं कोण आमकां सांगपाक? आमी जाणो की आमी खूब कोत्ता म्हणून. पळय, आमी इतले तेज कोत्ता, इतले मागणें कोत्ता, इतली मिसां आयकता. तूं कोण आमकां सांगपाक? पूण भाव भयणीनो, जें आयज घडलें आयच्या शिवर्तमान, तेंच आयज घडटा. जेन्ना जेजू आपल्या नाझरेत गांवांत वेता, तो म्हणटा तांकां तुमकां भावार्थ ना. तो म्हणटा तांकां म्हणटा कितें म्हण, तो म्हणटा एका प्रवाद्याक आपल्या गांवांत कसलोच मान ना. कित्याक काय म्हणटा? कित्याक तो लोक समजतलो हो जेजू जोझ्या आनी मोरयेचो पूत, तो एक थेवो, तो एक कार्पिंतेर, आनी तो आनी कितें बरें करतलो, ताका कितें बरें फावो जातलें, ताच्या जिवितांत तो कितें करूंक शकतलो. कित्याक ती जाणो आसली की तो एक कार्पिंतेर आसलो म्हणून, तो थेवाचें काम करतालो म्हणून. पूण भाव भयणीनो, आयज जेजू तांकां कितें सांगता, तो म्हणटा पोन्न्या कोराराचेर नामानांक जो एक जुदेव नासलो, ताका बरो केलो. मागीर एक रानबायल आसली थंयसर सिदोनान, थंयसर फकत एलिजा तिचे कडेन गेलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हो नाझरेतचो लोक हें आयकता, एकदम जेजू बरो रागार जाता. कित्याक जेजू तांकां सोत सांगता. जेजू तांकां सांगता, पळयात म्हणटा, बिश्टें मागणें केलें, खूब देवस्पण केलें, खूब हें केलें, कसलोच फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना आमी भावार्थ दवरता देवाच्या उतराचेर, तेन्नाच की आमकां बरें जाता. आनी भाव भयणीनो, जो मनीस भावार्थ दवरता, चड मागणें करपाची गरज ना. आमकां जाय भावार्थ. आनी भावार्थ म्हणल्यार आमकां सकाळीं उठ्ठा ते न्हिदो पासून आमकां भावार्थ जाय. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या कोन्यांनी, आमच्या उतरांनी. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, आमी आयज फकत देवस्पणां कोत्ता, हें कोत्ता, खूब वस्तू कोत्ता, उपास कोत्ता, मागणें कोत्ता, खुर्साची वाट कोत्ता. वया म्हणना तें करिनाका म्हणून, पूण
आमी तें कोत्ता आनी आमची आमची कितें म्हणटात ती आमची चोत्राय आमी कितें कोत्ता तें ताजेर दवरता आनी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरना. आमी कितें कोत्ता तें आमकां बरें दिसता आनी देखून भाव भयणीनो आमी आतां भावार्थान चलोना आमकां कसलेंच बरें फायदो जायना आनी आमी थिंचोरूच वर्साच्या वर्सा दिसान दीस त्याच जाग्यार कसलेंच बरें देवाचें आमकां फावो जायना. आनी भाव भयणीनो देव आमचो काकूटसार, तो आमचो काकूटसार, तो आमकां कितले फाटी लोक आमच्या जिवितांत धाडटा, कितले वावराडी धाडटा आमकां उतराची सजमणी दिवपाक, पूण आमी आयकता काय? खरेंच आमी आयकता काय? आमी सजमतां जे आमी करीत आयल्या ल्हानपणांत आमकां सांगलां तोच करीत आसा आमी आनी आमकां कसलेंच आमचो बदलाव जावंक ना, आमच्या जिवितांत कसलेंच बरेंपण येवंक ना आनी आमी हाच त्याच जाग्यार आनी आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा भावार्थी जाल्यार जेजू म्हणटा तुमकां हांव एक बरें जिवीत दिवंक आयलां. आय कम टू गिव यू अबंडंट लायफ, आय कम टू गिव यू अ फूल लायफ. हांव तुमकां आयलां ही बेकोणी दिवपाक, तुमकां तुमच्या जिवितांत सगळें बरें हाडपाक. कित्याक हांव खुर्सार तुमचे पासत मेलो आनी तुमकां सगळें हांवें घडोवन हाडलां, हांवें सगळें सोंपल्लां. फकत तुमी म्हज्या उतराचेर भावार्थ दवरात, उतरा प्रमाणे चलात आनी जेन्ना तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलत तेन्ना तुमकां सगळें बरें फावो जातलें. भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां हिब्रूच्या 11:20 म्हणटा भावार्थ ना जाल्यार आमच्यान केन्नाच देवाक बरें आमकां खोशी करूंक जायना. आमच्यान देवाची खोशी केन्नाच करूंक जायना जेन्ना आमकां भावार्थ ना. देखून भाव भयणीनो आयज आमी कितें करूंक जाय? हें शुवर्तमान जें आमकां सांगता फकत जें 2000 वर्सां पयलीं घडलें ताचीच आमकां सजमणी आमकां मेळना. आमकां आयज मेवता की आमी जेन्ना 2000 वर्सां जावन आतां आमी देवाचें शीच म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमकां जाय आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर दवरपाक. आमकां जाय चोत्राय जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. आमकां जाय ह्या उतराची सजमणी मेळोवन आमच्या मनाची नडसडणी करून हें आमचें जिवीत सारपाक. लागून भाव भयणीनो आमी करीत आसतले आमचें काम, आमी कोण देवस्पण करतले, आमी सजमतलीं की आमी जें कोत्ता तें बरें आनी आमी आमकांच फटयतलीं आनी आमकां आमचें तारण जावचें ना. देखून आयज भाव भयणीनो खरीच भाशेन आमी ह्या उतराचेर आयज नियाळ करुया. ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक देवाचें पवित्र पुस्तक जे देवाचें उतर बरयलां तें उतर उक्तें करुया सद्दां आनी ताचेर नियाळ करुया. तें उतर आमी पाळून फकत बिश्टें वाचलें आनी आमकां बरें दिसलें वाचलें म्हणून कोणें आमकां शर्माव सांगलो, बरें दिसलें शर्मा आयकून, कसलोच फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना आमी तें आयकता तें उतर आमी खरेंच सजमणीन घेवन आमच्या मनाची नडसडणी करता आनी तें आमी उतर पाळटा तेन्नाच की आमकां भावार्थ वरवीं आमकां सगळें जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी पावतले आनी खरेंच ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आमी भावुरतले. आयज खरीच भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, शुवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया आनी ह्या देवाचें राज, हे जेजूचें राज फुडें सरपाक आयज आमी सगळीं वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.